नमस्कार. हांव रघुनाथ फडके. संगीत क्षेत्राचेर आनी एक मोठें संकट काल आयलें तें म्हणजे आमचे सगळ्यांच्यो आवडट्यो गायिका गोंयच्यो म्हणजे गोंयचें हें सांगपाक म्हाका खूब अभिमान दिसता. आशाताई भोसले आमकां सोडून गेली. खरें म्हणजे मंगेशकर कुटुंबा कडेन म्हाजो संबंद आयलो तो गुरुवर्य पंडित जितेंद्र अभिशेकी यांच्यामुळे. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच की आशाताई, लता दिदी, उषाताई मंगेशकर ह्यो सगळ्यो भुवांच्यो भगिनी आसात. आनी हांव भुवांगेर घरांत आशिल्लो त्या कारणान हांव लताबाईंच्या प्रभुकुंज ह्या घराक पावलो. एकदां एक म्हाका याद सांगचीशी अशी दिसता. दिवाळीचो भुवांचो कार्यक्रम आशिल्लो टीव्हीचेर आनी तो लायव्ह आशिल्लो आनी त्या दीस आशिल्ली भाऊबीज. आनी दिदीन फोन केलो की अशें अशें आज भाऊबीज, गंपू येणार ना. बुवाक सगळे लोक गंपू म्हणटाले. गंपू आज येणार ना भाऊबीजेला. तर वहिनी बुवांच्या मिसेस विद्या अभिषेकीन तो फोन घेतला आणि त्यांनी सांगितलं आज त्यांचा दूरदर्शनला कार्यक्रम आहे, त्यामुळे ते भाऊबीजेला येऊ शकणार नाही. तर काही वेळान दिदीन सांगलं की अशें करता, तूं येनाका, हांवच तुज्या घरा कडेन येता अशें म्हणून दिदीन निरोप दिलो. आनी दुसरे दिसा हांव आनी शौनक तेन्ना ल्हान आमी दोगांय गाडी घेवन दिदीक हाडपाक गेले. तर सांगपाची मजा म्हणजे कितें, आमी घरा कडेन दिदीक हाडपाक गेले तर दरवाजो उगडलो तो आशाताई. साक्षात देवी समोर उबी आशिल्ली तो म्हाका भासता. आनी ह्याचे सगळे श्रेय हांव बुवाक दिता, अभिशेकी बुवाक दिता. हांव तांगेर आशिल्ले कारणान थेट ह्या संगितांतल्या तपस्वी गानसम्राज्ञी, सगळी जगाक संगिताची वेग लावपी त्यांच्या घरात हांव पावलो. हें म्हाजें हांव भाग्य समजता. आशाबाईंचो स्वभाव तितलो म्हाका म्हणजे हांव तितले तांचे जवळीक नाशिल्लो, पूण तांची म्हाजी 2-3 वेळा प्रत्यक्ष भेट जाली. डोंबिवलीत मास्टर दिनानाथ पुरस्कार सोहळा आशिल्लो. प्रतिश्ठानचो दर वर्सा तांचो प्रतिश्ठान सोहळा आसता. आनी त्या वेळार हांव त्या समारोहाक गेलो. कारण आमकां दिनानाथ प्रतिश्ठानान गिरिजाबाई केळेकर संगीत समारोहा खातीर 50,000ची देणगी जाहीर केल्ली आनी तो चेक स्विकारपाक साक्षात गानसम्राज्ञी भारतरत्न लता दिदींच्या हातान तो चेक हांवें स्विकारलो. आनी त्या वेळार सगळे मंगेशकर कुटुंबीय स्टेजीर आशिल्ले. त्यांचे चरण स्पर्श करपाचो म्हाका भाग्य मेळ्ळो. आनी सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार त्या दिसा हो कार्यक्रम डोंबिवलीत आशिल्लो आनी ऑल द वे आशाताई पेडर रोडच्यान डोंबिवलीत आयिल्ल्यो आनी प्रचंड गर्दी आशिल्ली त्या समारोहा खातीर. डोंबिवलीच्या जिमखान्याचेर तो समारोह आशिल्लो आनी हांव तेन्नाच पावलां. हांव भायर उबो आसा. सेक्युरिटी तेन्ना खूब सेक्युरिटी टायट आशिल्ली. आशाबाई गाडयेंतल्यान देंवल्यो आनी तांकां रिसीव करपाक थंय कोण नाशिल्लें. हाचें कारण म्हणजे त्यांचोच कार्यक्रम न्ही, तांकां कोण हाडयतलो अशें म्हणून आशाबाई देंवल्यो. तर सेक्युरिटीन तांकां आडयलें. म्हणपाक लागलें कोण जाय तुमकां, म्हणजे तुमी खंयच्यान आयल्यात. ताणें सांगलें मी आशा भोसले, हांव थंय आशिल्लो. आनी आशाबाईक थंयच्यान ग्रीन रूमाक हाडपाचें म्हाका भाग्य मेळ्ळें. आनी भितर आयल्या नंतर आशाबाईंची सगळ्यांची अशी उलयली. खूब गरम जालें. तर बाळासाहेबाक म्हणपाक लागलो, बाळ ह्या कार्यक्रमात अशा परिस्थितीत माझी ही हालत तर इतरांचं काय होईल. बाळासाहेबाचं ते कळ्ळें. बाळासाहेब फिरावले. काही वेळान आशाबाई थंड जाल्यो आनी तो कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात हजारोंच्या उपस्थितीत डोंबिवलीत जालो. आनी ह्या सगळ्यांचे आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळे हें म्हाजें हांव भाग्य समजता. आज आशाबाई आमच्यांतल्यान गेल्यो पूण तांचो स्वर हो चिरंतन आसतलो.
जो वेळपर्यंत संगीत आसा तो वेळपर्यंत लता दिदी आणि आशाबाईंचो आवाज तो कायम उरतलो कायम उरतलो कायम उरतलो. आज तांकां भावपूर्ण हांव श्रद्धांजली अर्पण करता. ओम शांती.